नमस्कार. आयच्या डिबेटा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. निकाल पळयला, निकाला उपरांत कोणाची किती दशा दिशा आणि दुर्दशा ह्यो तिनूय गजाली पळयल्यात. पण सगळ्यांत चड म्हाका दिसता चिंतेचो विशय म्हणपा जाता तो म्हळ्यार काँग्रेसीचो. कारण जो मेरेन एक इफेक्टीव ओपोजिशन उरना तो मेरेन एक इफेक्टीव रुलींग मेळप पळय खूब कुस्तार आसता. आनी काँग्रेस आज ज्या परिस्थिती भितर पावल्या गोंयांत आनी केंद्रांत ती इफेक्टीव जावपाक शकता काय कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. तीन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते म्हळ्यार दैनीक हेराल्डाचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात ते म्हजे बरोबर ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी आनी तांकां राज्याच्या आनी राष्ट्रीय दोन्ही राजकारणाचो अनुभव आसा ते जितेंद्र बाब देशप्रभू, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू नायक. संजय बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमकां दिसता की ज्या परिस्थिती भितर काँग्रेस पावल्या तांकां तशी ओपोजिशनाची बी संवय आसना. ते ओपोजिशना पावतकीर कितें करतात हें गोंया भितर आमी फाटलीं 2 वर्सां भितर पळयलां. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना ही केंद्राक ही दुर्दशा जाता तुमकां कितें दिसता इफेक्टीव ओपोजिशन म्हणटा तो प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटलो? लोकसभेन म्हणटा हय, गोंया भितर पळयल्लें आमी 2 वर्सां. हय, गोंया भितर आमी पळयलें. लोकसभेन सुद्दां आतां 543 सदस्यांच्या लोकसभेन 44 काँग्रेसीचे खासदार आयल्या आनी सगळेच धरून एक 60 पेक्षा जास्त चड तेंचे ना. सो ही चित्र पळयत जाल्यार एक ओपोजिशन म्हणून वीक जातले प्रश्नच ना. आनी तुमी म्हटलें अशें त्या प्रमाण की काँग्रेसीक ओपोजिशनान बसपाची कितकी संवय आसता की तें आमी गोंयानूय पळयलां किंवा ह्या पयलीं जेन्ना VP सिंग किंवा वाजपेयी सरकार आसताली तेन्नाय आमी पळयलां कशे तरेन तांकां कितकें जमता ओपोजिशन रोल म्हणून. ह्याच बरोबर दुसरो एक मुद्दो म्हाका दिसता की एकी कडेन काँग्रेस ओपोजिशन पार्टी म्हणून सदांच वीक आसता. त्याच बरोबर आत्ता खास करून मुद्दाम नरेंद्र मोदी आता फुडें येतलो तो चर्चेन, पूण एक उल्लेख करता की नरेंद्र मोदी बद्दल खूप रिजर्वेशन्स आसली पण आता निवडून येवन ताणें ज्या तरेन उलोवपाक सुरवात केल्या आनी ज्या तरेन ताची नेता निवड जातकीर आनी मागीर ताणें जी भाशणां केल्या ती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या तरेन काँग्रेसीक भंय दिसपाक जाय की ताची जी एक अतिरेकीपणा किंवा ही खंय दिसना आनी तो खंय तरी एक चड एक्सेप्टेबिलिटी आपली वाडोवपा खातीर प्रयत्न करपाक लागला कितें. आनी अशें जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीची अवस्था आनीकय. तुमी कितें म्हणटा समहाव नरेंद्र मोदी इज गेटिंग डिविएटेड फ्रॉम दॅट हार्डलायन हिंदुत्वा आनी तो काँग्रेसीचे लिबरलिझम आनी ताजो डेव्हलपमेंट अजेंडा दोन्ही ब्लेंड करून एक वेगळो चेहरो लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. कारण आता एकदां हांगा पावतकीर हिंदुत्व आनी हे घेवपाची गरज ना. रादर हे घेत जाल्यार मर्यादा पडटा. आनी आज ताका जर आपलो एक तो विकास पुरुष किंवा जे कितें म्हणटा त्या प्रमाणे जर प्रतिमा तयार करपाची आसा जाल्यार ताका काम करून दाखोवचें पडटलें आनी ते हे मुद्दे घेवन बसून जावचें ना हे ताणें पळयलां. आनी एका अर्थान बरी गोष्ट ती देशाच्या दृश्टीन, पूण ही काँग्रेसीक जास्त धोकादायक दिसता म्हाका. राजू बाब, कितें दिसता? कारण मुद्दो बरो आसा. ते म्हणटात की नरेंद्र मोदीच सध्या काँग्रेसीचो अजेंडा ब्लेंडिंग विथ हिज डेव्हलपमेंट अजेंडा मुखार व्हरता आनी अशी परिस्थिती भितर काँग्रेस 44चेर पावल्या. न्ही म्हाका तशें डायरेक्ट संजय बाब कितें म्हणटा पडना. कारण इतल्या खातीर आमी हे पयलीं पळयतात ते टीव्हीचेर पळयतात. आज जाता अशें की काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची पार्लमेंटरी बोर्ड ह्यो सगळ्यो कॅमेरा घेवन एका तेंपार पार्लमेंटरी बोर्डान भितर कॅमेरा लायिल्ले आमी केन्ना आयकुनात. पूण आतां कॅमेरा लायिल्ल्यात आनी सगळे जे पळयचो आविर्भाव जो पळय आसा तो कॅमेराक मुखार दवरून आज सगळें चलिल्लें आसा. ताका लागून आमी फर्स्टचे न्हय हो कॅमेरा मुखावेलो चेहरो पळोवन अशें म्हाका दिसता. कारण पयले खेपे अशें जालां वाजपेयी कडेन सुद्दां सत्ता आयिल्ली तेन्ना वेगवेगळ्या पक्षा कडेन आघाडी ताणें केल्ली. पूण पयले खेपे अशें जालां की भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आयल्या आनी तांकां आतां कॉम्प्रमायज सुद्दां दुसऱ्या कडेन करपाची गरज ना. ताका लागून लोक तांकां विकास पुरुश किंवा विकासाची कामां म्हणून पळयतलेच. पूण आपली जी पळय फाटभूंय आसा एक वैचारीक जी पळय कितें फाटभूंय आसा ती घेवनय ताका मुखार वचचें पडटलें. नाजाल्यार तुमी म्हणटा कितें जी हार्डलायन हिंदुत्वाची जो एक बॅकग्रावंड आसा हार्डलायन सहज काडून कुशीक उडोवप मोदीक शक्य ना. मोदीक तो कारण त्या जी ताजो पळय जो राष्ट्रवाद आसा निमाणे मोदी एका परंपरेंतल्यान एक RSS आनी हे तांची पळय जी कितें मुळावण आसा त्या मुळावणाक धागो धरून तो मुखार आयिल्लो आसा. सो ताजो जो कितें राष्ट्रवाद आसा तो खंय तर दिसतलोच. नाजाल्यार मोदी म्हळ्यार कितें तर म्हणटकीर ताजे सुद्दां विकासाक हातून एक फरक करचो म्हणजे तो म्हाका दिसता तो करतलो. बिटरनेस उरचो ना. हय, तशें दिसता. तुमी म्हणटा तो बिटरनेस आहा तो उरचो ना. पण ह्या परिस्थिती भितर जर समजा तो बिटरनेस गेलो आनी तुमी सांगतात आसता राष्ट्रवादा पुरतो मर्यादीत उरलो तांकां कितली डेंजरस काँग्रेसीक डेंजर आसाच. कारण म्हाका दिसता अशें की सद्या जे कितें 40-45 जे कितें आंकडो आहा ताजे परस फक्त आंकडो समज 200 आशिल्लो म्हणून कितें काँग्रेसीची तत्वप्रणाली किंवा विचार प्रणाली मुखार वतली अशें न्ही. म्हजे कोतान काँग्रेस आपलें जें कितें ध्येय आनी जो कितें विचार आसा न्ही
तो फाटली 20 वर्सां ताणें तो शेणयला. आनी आज जी पळय कितें काँग्रेस आहा 2 किंवा 4 किंवा 50 ती काँग्रेस फकत सत्ते खातीर एकठांय आयिल्ले मोवाचे मूस जशे येतात तशी काँग्रेस. त्या काँग्रेसीक कांय अर्थ ना. त्या काँग्रेसीन भितर टोटल पुनर्रचणूक जावची पडटली. तांकां ध्येय धोरणां कितें सांगची पडटली. देशान भोंवचें पडटलें. देशाचे प्रश्न जाणून घेवचे पडटले. ते ताणें कांयच करूं फक्त सत्तेर येवपा खातीर कळ्ळें तुका सामकें वायट तरेन विकृत तरेन एकठांय आयिल्लो पक्ष आनी ताका कांय अर्थ ना अशें म्हाका दिसता सद्याचे. जितेन बाब एक गजाल म्हाका जे राजू बाब सांगता तातूंतल्यान जें कळटा की आय वूड पुट इट दिस वे की अल्टिमेटली इन लास्ट 2 decades काँग्रेस बिकेम अ कोलिशन ऑफ इंटरेस्ट. ती पार्टी उरली ना. इट बिकेम अ कोलिशन ऑफ इंटरेस्ट. आणि आज जेन्ना त्या कोलिशन ऑफ इंटरेस्टांचो विकृत लेवलाचेर जेन्ना सत्ता हातासपा खातीर जेन्ना ताचो प्रयोग जाता तेन्ना जो निकाल तुमकां मेळ्ळा तो तुमकां फावो. राजू बाबान जे आतां म्हळां आय एम नॉट ओनली आय डू नॉट सबस्क्रायब टू वॉट ही सेड इन इट्स एंटायरिटी. बट यू डू सबस्क्रायब टू हिज ओपिनियन इन पार्ट. नो, ऑन द कॉन्ट्ररी. जर आमी जर पळयलें की नरेंद्र मोदीन जी विकृत पद्दतीन काँग्रेसीचेर आरोप प्रत्यारोप केले, काँग्रेस डिड नॉट रिस्पॉन्ड विथ द सेम विकृती. आजपर्यंत काँग्रेसीन कितें केलें? राहुल गांधी जेन्ना मिटिंग्स घेतालो तेन्ना सामान्य लोकांक लागीं करून तांचे प्रश्न समजावून घेण्याचो यत्न करतालो. परंतु नरेंद्र मोदीन जे एक चित्र निर्माण केलें मिडिया स्वरूप, एक व्हडलें चित्र निर्माण केलें की आपण एक लोह पुरुष, आपण एक वाघ, आपण एक शिव आनी कितें. ढवळीकर बाबान म्हटलें त्या प्रमाण की ताणें एक वातावरण निर्मिती केली. पण आजच्या घटकेक ताका तें कळून चुकलां की हे उपकारचें ना. ताणें फक्त युवा लोकांच्या मनान एक आपल्या विशयी एक उत्स्फूर्तता तयार करपा खातीर म्हणून केल्ले हे जे चाळे जे आशिल्ले ते गव्हर्नन्सान येनात. ताचे मार्दव आतां जालां. पण ते मार्दव सामान्य जनतेक योग्य दिसतले की दिसचे ना. मुद्दो वेगळो आसा. तुम्ही हे समजा तुम्ही सांगतात 6 महिन्या भितर घडलें. तुम्ही ऑपोजिशन म्हणून खंय आसतले आणि ह्यो गजाली तुम्ही ऑपोजिशन म्हणून मानपाक शकतले. ऐका सांगता हांव कितें म्हणटा की ऑपोजिशन आमी 50 लोक आसात. इट इज इनफ to be an opposition of sorts. Will you be an effective opposition? See, basically what happened, Congress has been an opposition to itself for a long time. Being an opposition to Bharatiya Janata Party is not very difficult. But what I'm saying is, you'll continue being opposition to yourself. आजचे सरकार एक मिनिट आजचे सरकार हे भाजप सरकार नाही. हे एका RSSच्या प्रचारकाचे सरकार. पण तुम्ही सध्या भाजपचे उलयता, तुम्ही काँग्रेसीचे उलयनात. आम्ही तुमकां काँग्रेसीचे विचारता. मोदी सरकार प्रॉब्लेम होच आसा न्ही. प्रॉब्लेम कितें आसा हांव कितें म्हणटा आज की बार मोदी सरकार पार्लमेंटान यू आर टॉकिंग ऑन मोदी, वी आर टॉकिंग ऑन काँग्रेस. पार्लमेंटान 50 सदस्य असले म्हणून जायना. पार्लमेंटाचे भायरय बी लोकांचे उत्सर्गे, लोकांचे भावना, लोकांचे जे कितें तांचे सेंटिमेंट्स आसात ते येवपाक जाय. ती खंय संघटना आसा. माय ओपनिंग रिमार्क लेट मी से काँग्रेस इज इन ऑपोजिशन नॉट इन जस्ट पार्लियामेंट विथ meager 50+ seats. Congress is in opposition in the entire nation. Congress party is pan India party की संपूर्ण राज्यांनी आज काँग्रेसचे अस्तित्व आसा ना. परतय वास्तवाचेर या तुम्ही. ना अजूनही वास्तवाचेर या. कितले उरला अस्तित्व आता. काँग्रेसचे अस्तित्व आसा. बरेचशे काँग्रेसात आयिल्ले लोक आज म्हणजे बिफोर वी स्टार्टेड द डिबेट आय वॉज इन डिस्कशन विथ देम की येस काँग्रेस पक्षात आज इतली वर्सां सत्ता स्थानी आयल्या उपरांत वी हॅव डिपॉलिटिसायज्ड इटसेल्फ ओनली टू इनक्रीज आवर बेस विथ द यंगर जनरेशन. Why do I say that they are depoliticized? Today, at the helm of affairs of the Congress party, apart from the Nehru Gandhi family members, there are so many members who are technocrats, bureaucrats and advocates. It is bad. You are saying that is bad. That is one minute. They thought that this would give a larger picture, a better picture to the youth who are involved in
Facebook, Twitter, and all these. Do you think that is the primary reason of your downfall? No, I'm not saying that this is one of the issues which need to be addressed by the Congress party. एकच मिनिट, deep तुमका पट्टा आहे की ते जे प्रोफेशनल्स हाडून सगळे बसयले अलॉंग विथ गांधी फॅमिली मागीर सोनिया गांधी हरसेल्फ क्रिएटेड ऍक्च्युली बीजेपीन कितें केला बीजेपीन तेच केला म्हणजे आय डोंट एग्री की डीप पोलिटिसायझेशन हॅज हेल्प हॅज अफेक्टेड काँग्रेस तशें म्हाका दिसना देर आर टू डिफरंट थिंग्स वन इज मॉडर्न वेज घेवन आता युथाक तुम्ही कशें अट्रॅक्ट करतले सोशल मिडियाचेर यूथ आसता ताका कशें अट्रॅक्ट करतले हे बीजेपीनूय केले त्यांचे ते मोदी ट्वीट करतलो किंवा त्याची ती वॉर रूम त्यांचे आसतले हे सगळे तांणी केले वीच काँग्रेस ट्रायड टू फॉलो दॅट आनी टू सम एक्सटेंट तांणी फीडबॅक सगळ्या देशांतल्यान जिल्ह्यांतल्यान फीडबॅक घेवप हे सगळे तांणी केले पण तो फीडबॅक एक्चुअली पॉलिटिक्सान मटेरियलायज करपा खातीर म्हाका दिसता ते कमी पडले हो एक भाग बीजेपीने तशेंच केले तुमचे आमी आयकले मातसो ऐका मातशें ऐका मातशें ऐका आता एक 2 मिनटां भितर सांगता की हे जालें दुसरी गोष्ट म्हणजे तांणी मिडियाचो वापर केलोच केलो आता ते म्हणून विकृत म्हणा कितें म्हणा पूण तांणी अशा तरेन एक मोहीम आखली की ती मोहीम सगळ्या देशांत पळयली की त्या मोहिमेंतल्यान मोदी असो एक एक स्टेप चडत दॅट इज पार्ट ऑफ देअर स्ट्रॅटेजी अँड नाव ऑल्सो दे आर प्लेइंग अ गुड स्ट्रॅटेजी बाय लिव्हिंग बिहाइंड दीस हिंदुत्वा अँड कडवेपणा ऑल दीस अँड ब्रिंगिंग अहेड दी अजेंडा ऑफ डेव्हलपमेंट सो ही म्हणून हांव म्हणटा की म्हणून आतां तरी हांच्यांनी पळोवचें की आपल्या पार्टीची जी वाताहत जाल्या अजुनूय ते समजता की देशभरान पार्टी आसा खंय उरल्या पार्टी देशभरान बारीक बारीक राज्यांनी नागालँड सारख्या राज्यान तांचो भाजपाचो हे निवडून आयलो किंवा त्याच्या सपोर्टाचेर निवडून आयलो सो ही गोष्ट चिंतेची हाच्या बद्दल इंट्रोस्पेक्शन करतले का अजूनही मोदी कसो विकृत आणि हे करत हे पळयतले मोदी इज गोइंग टू रूल फॉर नेक्स्ट 5 years हाव आर यू गोइंग टू सर्वाइव्ह व्हेरी मोदी ही वस्तुस्थिती प्रधानमंत्री ही रियालिटी आणि तुम्ही तुमची जी वाताहत झाल्या ती रियालिटी संजय बाब has spoken what I would call wishful thinking. You are calling that wishful thinking. Yes, He is for a calling your simple wishful reason, let thinking. me tell you. Yeah. This wishful thinking, why do I call it? Because वाघाचे बिबट्याचे ठिपके धुतल्या उपरांत वचनात न्ही किंवा वाघाचे पट्टे वाघाचे पट्टे वाघाक धुतल्या उपरांत पावस पडल्या उपरांत ते लुप्त जायना न्ही तीच परिस्थिती एंटायर काँग्रेस अजेंडा टू एंटी मोदी कॅम्पेन 1 minute listen नॉट ओनली दॅट तुमकां सांगता give me an opportunity जे quickly okay Rajbab if you interrupt quickly, me then it is not possible okay quickly what I am trying to tell you yes is that what Modi is and was during the election will continue however much how will you survive भाषेत मार्दव आयले म्हणून फरक पडना काँग्रेस इज अ सर्वायवर काँग्रेसाची अशीच परिस्थिती झाली 77 झाली when Congress actually split in 1969 thereafter in 77 thereafter in 1991 all these splits Congress has seen and Congress has resurrected itself. So you are hopeful about resurrection? Not only resurrection, we are within us, we are a strong group of a political party. As a political party, we will definitely bounce back. Okay. Because, one minute, quickly. 1 minute. Quickly. The agenda of corruption, that was shown by Modi and his speeches. We want to see now how much corruption is going to go on. Here's a प्रश्न. Have we forgotten Balco scam? Okay. Have we forgotten Narco scam? Okay, point taken. Have we forgotten Qasim's point taken. scam? Rajbab, was a सांगता restoration. How many scams were there when BJP was in government? Jitan Bab. ते मागीर 77 आतली जे let's not kid ourselves. 90 आज इतले ते वखवकलेले आसा. Okay. आज 10 वर्षात ते सत्ता स्थानी ना इतले वखवकलेले लोक असतात ते भारतीय जनता पार्टीचे ते फाल्या एका वर्षात जितले आजपर्यंत झालेला स्कॅम तितले एका वर्षात करून ओके आय टेक युअर विशफुल थिंकिंग अँड आय मूव ऑन टू राजूबाब तुमका किती दिसता हे रेस्युरेक्शन जे म्हणता ते रेस्युरेक्शन पॉसिबल असा पॉसिबल इतल्या खातीर ना पॉसिबल ना म्हणता तुम्ही पॉसिबल ना इतल्या खातीर कारण फाटले जे पळय पराभव आशिल्ले न्ही त्या पराभवांतल्यान सुद्दां काँग्रेस वयर येवपाचें कारण एक वैचारीक काँग्रेसचो पळय धागो आशिल्लो तो स्वातंत्र्य चळवळींतल्यान आयिल्लो जातूंत भितर वेगवेगळी तत्वां आसात की उदार मतवादी आसा एक लोकांक सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचें आसा सेक्युलरिझम आसा ही तत्वां फाटले 20 वर्सांत शेणल्यात अशें म्हाका दिसता आनी काँग्रेस म्हळ्यार